सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी माय मोगाचो येवकार तुमकां आयचे मिसाचे भेटेन. आयज आमी सांतानाचे तिसरे नोवेन भेटयता. देवाक दिनवासुया आमच्या सगळ्या शेपाय शेमाय पासत, जाणट्यां पासत आनीक आमच्या सगळ्या काजारी जोडयां पासत आयज आमी खरीत भाशेन मागुया. भोव करून जीं कोण नवीं काजारी आसात तांचे पासत ह्या आयचे मिसाचे भेटेन आमी खरीत भाशेन मागता. आयची मिसाची मांडावळ करता आमची फिरगोजेची तोरणाटी. आमच्या पॅरिश युथाचेर देवान भरपूर आशिर्वाद घालूंक तांचेय पासत मागुया. आनी आमची जण एकल्याची मागणी इल्लोसो वेळ ओगीच रावून आमी देवा मुखार दवरुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. ओपुरबायेच्या भयणी भावांनो, आयज साद्या काळाचो 16वो आयतार आनी आमच्या 2 प्रांतांत आमी सोयमा पोरमोणे कुटुंब येवजण प्रचाराचो आयतार म्हूण पाळटाव. देव जावन आसा जिविताचो ओरोम आनी रोचणार. देवान आपले केरीत येवजणेन लग्न संस्कारा उद्देशी नवें जिवीत जल्मा हाडूंक आनी तें सांबाळूंक फावो केलें. लग्न संस्कार घेतोल्यांनी देवान फावो केल्ल्या सोयंबा पोरमोणे कुटुंब येवजण पाळून जिविताचे संस्कृतायेक पाठिंबो दिवंक जाय. तर हे पवित्र मिसाचे भेटेन वांटो घेतना जिविताचे पवित्रपण वळखून ह्या सेवा धर्माचो विशय जिवीत सांबाळुया, बरवासो खिलावया, हाचे वर्तेपण जियेवंक आमकां कृपा मागुया. तशेंच ह्या उत्सवीक वर्सांत आमी आसांव देखून जुलयाचे 21 ते 26 पर्यंत विद्यार्थ्याचो उत्सव समारंभताव. आपले शिकप करतना जिवीत एक मोलाचें देवाचें देणें म्हूण तांणी खोलायेन वळखूंक, आपल्या जिविताची राखण करूंक आनी तें मोगांत वाडोवंक तांकां कृपा मागुया. सोयंबा प्रमाणे कुटुंब येवजण नॅचरल फॅमिली प्लॅनिंग आयचो आयतार खरीत भाशेन ह्या कुटुंबीक येवजणे पासत भेटयल्लो आसा. एके वाटेन आसा देवाची येवजण, दुसरे वाटेन आसा संवसारी येवजण. हे मिसाचे सुरवातेक भोव करून सगळीं जीं कोण काजार जाल्लीं आसात, देवाची येवजण फुडें व्हेल्या काय आमचीच ह्या संवसारी येवजण फुडें व्हेल्या हें आमच्या मनान हाडुया. आनी जायते पावटी घडये आमी देवाची येवजणेक उक्ती रावंक चुकल्या. असल्या सगळ्या चुकीचें बोगसणें देवा लागीं मागुया. सोम्या जेजू, भुरगें एका कुटुंबाची गिरेस्तकाय, पूण तें एक देवाचें देणें म्हूण समजून सोयंबा प्रमाणे कुटुंब येवजण आमच्या लग्नीक संबंदान पाळूंक घोव बायल कशी चुकल्या आमकां बोगोस.
सुम्या काकुतकोर, क्रिस्ता जेजू, भुरगो कसो तूं पिरायेन जाणवायेन आनी कुरपेन वाडलो. आमी पिरायेन वाडत वेता आनी आमच्या शिक्षणा उद्देशी जाणवायेन तूं आमकां वाडयताय. पूण जिविताचें वर्तेपण वळखून कुरपेन आमचें जिवीत जिवंक आमी भुरगीं चुकल्या. आमकां बोगोस. क्रिस्ता काकुतकोर, सुम्या जेजू, आमची कुटुंबां देवाचे मांडावळी प्रमाणे सांबाळूंक, स्वयंबा प्रमाणे कुटुंब वाडोवंक एक येवजण आसा हाची आमकां वळख दिल्ली. पूण ती वेव्हारान घालूंक आनी तिचो प्रचार करूंक आमी चुकल्या. आमकां बोगोस. सुम्या काकुतकोर. आनी सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. Acha ista sonsari Sarvespora Deva Sorgicharaya Sarpodveda Deva Baba Deva Baba Amituka Namaskar kurdam, ami tuka din bastam, tuja kur vaibhava pasun, ami tuka vakantam. Soumya Jesu Krista Babacha Ekras Buddha Soumya Deva Deva Devache Shiri Shiri Tu samsarache pavata amchi kakuto Tu babacha uzya posla amchi mami ainuke Yakovi Arpya Sangati Deva Papache Kodi Jesu Krista Eklos Lubovit Eklos tu Ishvor Eklos tu Bog Ishvor Amen Amen Amen. प्रार्थूया. कोनवाळ्या बापा, तुझ्या भुरग्यांचेर दयाळ दिश्ट घाल. तुजे कृपेच्या देण्यांनी तांकां ओदीक ओदीक बोर भावार्थान बोरवाशान आनी मोगान तांकां उर्बेवंत कर आनी तुज्यो आज्ञा सदांच पाडूंक तांकां थीर आनी जागृत करून दवर. ह्या मी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता देवा. सासणांच्या सासणाक उत्पत्तीच्या पुस्तका वेले वाचप. त्या दिसांनी मामरेच्या शिंदू रुकाशी अब्राहमाक
सर्वेस्पोट दिश्टी पडलो. एब्राहिम दिसाच्या चड गरमेच्या वेळार तोंबूच्या दारार बसलेलो आसलो. वयर पळोवन आपणा बोगलेक तेग मनीस उबे आसलोले ताणें देखले. तांकां पळयना फुडें तोंबूच्या दारायल्लो उठून तो तांकां मेळूंक धांवलो आनी दोरलीत सरपटून ताणें म्हणलें, सायबा, हांव तुका मानवला जाल्यार तुज्या चाकरा सोरशिल्लो कोडसरून नाका म्हूण हांव प्रार्थना. म्हाका इल्लेशें उदक हाडून दी. तुमी तुमचे पांय धुयात आनी रुखा पोंदाक आड पडात. इल्लो उंडो हाडटा आनी तुमी फुडें वेचे आदीं तो खावन गोठाय घेयात. ह्याच पासत तुमच्या चाकराच्या घोराशी तुमी पावल्यात. ताणें म्हणलें, बरें, तुका जाय तशें कर. म्हणटच एब्राहिम सारा रावताली त्या तोंबूशी तिका सांगूंक सोडसोडीत गेलो. ताणें म्हणलें, सोर्त कोर, पिठाची 3 मापां मूळ आनी भाकऱ्यो कोर. उपरांत गोरवाशी धांवून ताणें एक थोणथोणीत आनी बरेशें पाडकुलें घेतलें आनी सेवका लागीं दिलें. ताणें तें रोखडेंच रांदलें. तेन्ना दय, दूद आनी रांदलोलें पाडकुलें घेवन ताणें ती तांचे मुखार मांडली. ते जेवूंक लागले आनी तो तांचेशी रुखा बोगलेक उबो रावलो. तांणी ताका विचारलें, सारा तुजी बायल खंय आसा? ताणें जबाब दिलो, ती भितर आसा. तेन्ना पावण्यान म्हणलें, फुडल्या वर्सा चुकयनासतना हांव तुमगेर परतून येतलो. तेन्ना साराक तुजे गोरकानीक एक भुरगो जातलो. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब जातलो, सर्वेस्परा तुज्या तोंबूंत बिडार करूंक कोणाक तांगोत. आनेकदां म्हणुया, सर्वेस्परा तुज्या तोंबूंत बिडार करूंक कोणाक तांगोत. चुकी विडे भोंवता, नियानितीन चलता, काळजान तावन सोत उलयता, आपले जिबेन पेल्याचेर बोगलाटा घालिना असल्याच मनशाक जबाब, सर्वेस्परा तुज्या तोंबून बिडार करूंक कोणाक तांगोत. पेल्या कसलेंच वायट करिना, आपल्या भावाचेर लोचांडा घालिना, खोट्या नश्ट्या मनशांक कांताळटा, पूण सर्वेस्पराची भोक्ती करतल्यांक मानान लेखता असल्याच मनशांक जबाब, सर्वेस्परा तुज्या तोंबून बिडार करूंक कोणाक तांगोत. उश्णें दिता, वाड घेना, लोन्स खावंक कबूल ना, निरपराध्यांक वायट करिना असल्याच मनशाक जो मनीस असो चलता तो थीर आसतलो सदांकाळ. जबाब, सर्वेस्परा तुज्या तोंबून बिडार करूंक कोणाक तांगोत. भाग्योंत पावलून कोलोस्कारांक बरयलोलें चिटी वेलें वाचप. बाबा भयणीनो, तुमचे खातीर हांव आतां कोश्ट सोंसता ते कुशालकायेन सोंसता आनी हे भाशेन क्रिस्ताच्या कोश्टांक कितें उणें आसा ताचें माप ताचे कुडी खातीर म्हणजे पवित्र सोबे खातीर हांव म्हजेच कुडींत भरून हाडटां. तुमकां आपलो संदेश परगोट करचें काम देवान म्हजे आदीन केलां तेन्ना हांव पवित्र सोबेचो चाकर जालो. हो काडाच्या आनी पिणकाच्या ओरंबाक थावन लिपोवन दवरलेलो गूट, पूण आतां देवाच्या भक्तांक तो दाखोड केला. तो तांकां उक्तो करूंक आनी अनभावार्थ्यांक ताची पडजोडीत मोहिमा दाखोवंक देवाची खुशी जाली. हो गूट म्हणल्यार तुमचें सोवें आसा तो क्रिस्त, मोहिमेचो बोरवासो. ह्या क्रिस्ताक आमी परगोट्टांव आनी सगळे जाणवायेन जेजू क्रिस्ता सोवें सगळीं सुपूर्ण जावचे खातीर सगळ्या मनशांक आमी शिकयतांव आनी शिटकायतांव. देवाचें उतोरें. उद्गार. Alleluia, Alleluia,
बऱ्या आनी उदार काळजान देवाचें उतर आयकून ते सांबाळटात आनी आपले तिरायेक लागून पीक दितात ती खरेंच सुभागी. Survis por तुमचे सोवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेजू एका गांवान भितर सरलो आनी मार्ता नांवाचे एके बायलेन आपल्या घरान ताका सोनिमान केलो. तिका मारिया म्हणलोली एक भयण आसली. ती सोमयाचें उतर आयकूंक ताच्या पांयां लागीं बसून रावली. पूण मार्ता घराच्या राटींनी बारी हारपीट जाताली. ताच्या फुड्यान येवन तिणें म्हणलें, जेवणाचो सगलो बार म्हजे भयणीन म्हजेरूच सोडलो म्हूण तुका कांयच पडूंक ना. येवन हातबोट घाल म्हूण सांग तर तिका. आनी परती पाडून सोमयान म्हणलें, मारता मारता, कितल्या वस्तूंची म्हूण दास्ती तुका, पूण थोड्योच वस्तू वो एकूच गरजेची. मारयेन बरो तो वांटो विचून काडला आनी कोणूच तिचे लागचो तो काण घेवचो ना. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. फाटल्यान उबी आसा तांकां कोणाकूय बसूंक दिसता जाल्यार मुखार जागो आसा, बांक खाली आसात, येवन बसपाक जाता. भाव भयणीनो, आयज कुटुंब सेवा केंद्र आसा ताचे पासत आमी मागुया. जायतो वावर कुटुंब सेवा केंद्र म्हणल्यार आमचो फॅमिली सर्वीस सेंटर आमचे दिओसीसचो आसा तो करता. आनी तो खेरीत भाशेन चड वावर जीं लग्न जावंक तयार जातात तांची तयारी करूंक, तशेंच जीं कोण लग्न जाल्लीं आसा तो कुटुंबांनी कितेंय वयर सकयल जालां वो कुटुंबांक कसलोय आदार जाय उलोवपाचो समजोवपाचो जाल्यार हो केंद्र आदार करता. आनी आयच्या दिसाक हो आयतार खेरीत भाशेन सैमा प्रमाणे कुटुंब येवजण नॅचरल फॅमिली प्लॅनिंग हाच्या प्रचारा पासत भेटयला. आयज घडे ह्या ल्हान भुरग्यांक हाचो चड अर्थ ना, पूण ती एक दीस व्हडली जातली. आयज आमची तरणाटीं आसा ती मिसाची भेट आयज मांडावळती करतात आनी बेगीनूच तांचेय मदलीं जायतीं जाणां लग्न संबंदान भितर सरतलीं. तयारी ही जावची पासत जायत्यो वस्तू भाव भयणीनो आयज आमी समजपाची गरज आसा. आनी ही येवजण सैमा प्रमाणे कुटुंब येवजण म्हणटा ती भुरगीं जायना जावपाक हो उपाय न्हू. आमचे कोर्स करचे पयलीं ही काजार जावपाक येता तांकां एक क्वेश्चनर आसा आनी तातूंत एक क्वेश्चन एक प्रश्न हो आहा, नॅचरल फॅमिली प्लॅनिंग इज इट एनादर कॉन्ट्रासेप्टीव मेथड. म्हणल्यार भुरगीं जायना जावपाक हो एक उपाय. भाव भयणीनो, ताचो जबाब हांवूच दितां. तो उपाय भुरगीं जायना जावपाक न्हू, पूण भुरग्यांक जल्माक हाडपाक आनी देवाचे येवजणेन देव आमचो रचणार आनी देव रचणार कसो आमकां सहो रचणार करता. आनी सहो रचणार हो को क्रिएटर्स देवा बराबर जावपाक लग्न संबंदान एक दादलो आनी बायल बराबर येता. जाल्यार भाव भयणीनो, आयज आमकां हाचेर नियाळ करपाची चड गरज आसा काय. आवय बापायनो आनी लग्न जाल्ल्यानो आयज जी मिसाचे भेटेन आसा
एक न्यूज सांगता तुमकां हांव आयज. संदेशकारांक आमच्या खबर आसा, तुमच्या मदल्या थोड्यांक घडये कळोन आयलां, भुरग्यांक घडये आजून ताची जाणवी मेळूंक ना, तरणाट्यांनी घडये आजून पासून ताचेर भर घालूंक ना. सगळीं आयकात. ह्या वर्साक आमी आमचे फिरगोजेची भावार्थाची कितलीं वर्सां मनयता? कितलीं? 400 वर्सांची आमची समरमणी. आनी ह्या पासत म्हयन्याच्या म्हयन्याक आमी काय बऱ्यो एक्टिविटीज करीत आयल्या. 400 वर्सां आमची सोंपता तेन्ना वो 400 वर्सांची आमची समरमणी जाल्ल्या उपरांत ह्या दोतोनीच्या वर्साक आमी भुरग्यांची जी तयारी करता तेन्ना फेब्रुवाराच्या म्हयन्यान आमी पयलो कुमन्यांव दिता. आतां न्यूज, ह्या वर्साक आमचे फिरगोजेन पयलो कुमन्यांव जावपाची शक्यताय ना. आमचे फिरगोजेन ह्या वर्साक पयलो कुमन्यांव, द फर्स्ट होली कम्युनियन जावपाची शक्यताय ना, नॉट पॉसिबिलिटी. आयज ताचे विशीं आमी भासाभास करतले आवय बापाय लागीं आनीक आयज जी कोण जमातीन वांटो घेतात तांचे लागीं. जाणात तुमी कित्याक ना ते? ह्या वर्साक आमी कुमन्यांव चडसो करची ना. खबर आसा कित्याक ती? हो न्यूज आतां हांवें तुमकां सांगला तो न्यूज, ताचें कारण आवय बापाय न्हू, कितें आसतलें कारण? वाडलोलीं जीं आहात, कारण कितें आसचो तशें दिसता तुमकां? हे बांक पळयात मुखाल्ले. आमचे लागीं भुरगीं ना. आवय बापाय न्हू, काजारी जोडयानो, आमचे लागीं ह्या वर्साक कुमन्यांव दिवपाक भुरगीं ना. कुमन्यांवाचे क्लासीन भुरगीं ना, कोण ना. आनी ह्या पासत ह्या वर्साक चडसो आमचे फिरगोजेन पयलो कुमन्यांव, पयल्या कुमन्यांवाचो समारंभ जावचो ना. हो न्यूज तुमकां गूड न्यूज, बॅड न्यूज काय कसलो न्यूज तो हांव नको. पूण पवित्र सभेक हांव एक पादविगार कसो, म्हाका एक बरोच हुस्क्याचो प्रश्न हो, खंय गेलीं आमची भुरगीं? आमचे लागीं भुरगीं ना. वेदी सेवक जावपाक, ऑल्टर सर्वर्स आमी कश्टावता. आतां 30 भुरग्यांक एकठांय करपाक आमच्या डिनरीचो कार्यक्रम आसा वास्को इगर्जेन. जो ऑल्टर सर्वर्स एनिमेटर आसा ताणें आमचे लागीं मागला, फादर 30 जाणांक धाड. आमची एनिमेटर्स जीं तरणाटीं आसात, ऑल्टर सर्वर्स आमची चलयतात तीं 30 जाण भुरग्यांक एकठांय करपाक कश्टावतात. कित्याक जावंक ना हें विचारल्यार ते एनिमेटर्स सांगता, फादर भुरगीं ना. चिंतपाची आमी हेचे वयर उचांबळ जावपाक जाय, चिंतपाक जाय. काजारी भाव भयणीनो, हो प्रश्न तुमकां. काजार जाता तेन्ना ही शिकोवण सगळी आसता. काजारा पयलीं आतां काजार जावचे पयलीं मॅरेज कोर्स आसा, शिकोवण आहा. तातूंत करीत भाशेन ही शिकोवण आयज जो आमी विशय घेतला, नॅचरल फॅमिली प्लॅनिंग, सैमा प्रमाणे कुटुंब येवजण, कोर्स केलो, सर्टिफिकेट हाडली आनी हें आतां हालींच सुरू जालां. पयलींचीं जीं आहात तीं आतां आमचे व्हंकल न्हवरो येतात, तांचे आवय बापाय तांचेर बराबर येतात तेन्नाय हें म्हणटा, आमकां हो कोर्स आसोंक ना फादर. पयलीं कोर्स आसोंक ना, ही शिकोवण इतली डीप आसोंक ना. पूण आमचे लागीं भुरगीं आसलोलीं. आयज ही शिकोवण आसा, दोतोन आसा, पूण आयज आमचे लागीं भुरगीं ना. आनीक सेरमांव कितें सांगू? भाव भयणीनो, आयच्या वाचपाचेर थोडीशी नदर मारया. अब्राहम आनी सारा भुरगीं नासलें तांकां. देवान आपयलोलीं आनी अब्राहमाक सांगलोलें, चल भायर सर ऊर देसांतलो, ऊर गांवांतलो, आनी हांव तुका तुजें एक व्हडलें राष्ट्र करतलो. आनी जेन्ना देव अब्राहमाक दर्शनान दिश्टी पडटा, मेळटा, तेन्ना अब्राहम देवाक विचारता, पळय म्हजें व्हडलें राष्ट्र करतलो म्हूण तुवें सांगलोलें, आनी म्हाका आजून एकूय भुरगें ना. देवीक येवजण अब्राहमाक कडेन खबर नासलेली, पूण उक्तो आसलेलो. जाल्यार दुसरे वाटेन ताचे पतीन तिकाय हुस्को आसतलो, आमची वांशावळ मुखार कशी वेतली, आमचे लागीं भुरगें ना. आनी देखून मनशाची येवजण तिणें काडली. सरोगसी
आयज आमी सरोगसी हाचेर जायतें उलयता. म्हजी दासी आसा, चल तिचेशी वच आनी आमकां भुरगें जल्माक हाड. अब्रामान केलें, भुरगो जालो. आनी भुरगो जाता आसतना सारा जी अब्रामाची पतीन तिका किकोन केली ते दासीन, जिका अब्रामाचें भुरगें जालें. आनी त्या उपरांत तांचे मदें इल्लीशी केस्तांव. आनी देव पळयता सगलें. अब्राम विचारता, म्हज्या ह्या सगल्या दायजाचो दायजी म्हजे स्वाधीन पत्नीचो भुरगो जावचो ना, दासीचो भुरगो जातलो. आनी तेन्ना देवाची बासावणी परतून अब्रामाक, ना तुजें हांव राष्ट्र करतलो. देव आपले येवजणेन आनी आपले बासावणेन केन्नाच चुकोना. आयज आमी वाचप आयकता, हे 3 जाण त्या वाटेन चलून वेताले, ते यात्रेकार. दुसरे वाटेन आसा अब्राम आनी ताची पतीन, ती तोंबून रावतात म्हूण आमी आयकलां. घर नासलें, कित्याक दे आर नॉमॅड्स, भोंवतालीं, चलोन चलोन वेतालीं, भोंवडेकारां तीं. आनी हुंयसर वेता 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 आपलीं गोरवां आनी हेर सगलीं लायफ स्टॉक आसा तांकां दवरल्या उपरांत थंयसर तोंबू ताणटालीं आनी थंय रावतालीं. आनी तेन्ना ते 1 जाण, कोण ते 1 जाण? पवित्र पुस्तकाचेर शिकपी आसात आनी शिकोवपी आसात, स्कॉलर्स आसात. ते म्हणटात इट्स अ इमेज ऑफ द होली ट्रिनिटी. ते 1 जाण म्हणटा ते बाप, पुत्र, पवित्र आत्मो. ती नांवां तांकां दिवंक ना त्या वेळार, पूण आयज नियाळ करता आसतना ते म्हणटात बाप, पुत्र, पवित्र आत्मो. खुद देव तांचेशी चलोवन आयिल्लो. आनी ते वाटसूर म्हूण समजून अब्रामान तांची सेवा केली. आनी सेवा करता आसतना ताचे पत्नीचीय खबर घेतली, तुजी पतीन खंय आसा, ती भितर आसा. आनी तेन्ना बासावणी, फुडल्या वर्साक हांव परतून येतलो, तेन्ना तुजे पत्नीक भुरगो जल्मतलो. भाव भयणीनो, पयलीं आयल्या तेन्ना 3 जाण येयल्ले, पूण आतां उलयता आसतना हांव परतून येतलो. बडे आमच्यान हाचे वरवीं समजूंक जाता, ते 1 जाण, 1 देव. हांव परतून येतलो तेन्ना तुजे पत्नीक भुरगो जल्मतलो. हें मानून घेवपाक अब्रामाक आडकोड जाल्ली, कित्याक 100 वर्सां जाल्लीं ताका, आनी ताची पतीन 90 वर्सांची जाल्ली. आनी हे पिरायेर आनी भुरगें जातलें, तो सरपटलो आनी हांसलो. आनी तेन्ना हे ते 1 जाण आसात, ताणें म्हणलें हांसनाका, तिका भुरगें जातलें. भुरगें जालें. देव आपले येवजणेन थीर रावलो आनी देव आपले बासावणेन थीर रावून ताचें राष्ट्रूय जालें. अब्रामाक भुरगो जल्मलोलो इजाक, इजाकाक 2 पूत जल्मल्ले, जाकोब आनी इजाव. आनी जाकोबा वरवीं आख्खी इस्रायल परजा एके भशेन मुखार वेता. 12 कुळां, जाकोबाचीं 12 भुरगीं. इतलीं भुरगीं घडये अब्रामाक दिवंक ना, अब्रामाक एकूच दिलो खरें, पूण जाकोब जाचे वरवीं इस्रायल हें घडून आयलें, 12 कुळां, 12 भुरगीं. भाव भयणीनो, ही येवजण देवाची, आनी देवाचे येवजणेक उक्तीं रावप भोव गरजेचें. आयज जे परिस्थितीन आमी आसा, खंय तरी चुकल्या काय आमी देवाचे येवजणेक उक्तीं रावपाक, देवाची येवजण समजून घेवपाक, देवाची शिकवण मानून घेवपाक खंय तरी चुकल्या काय? हो प्रश्न काजार जाल्यार तांणी आपणाकूच आयच्या दिसाक करचो. घोव बायलांनी एकामेका लागीं हाचेर भासाभास करची, भावार्थांत हाचेर भासाभास करची, कित्याक जायत्यो असल्यो वस्तू उलयनात आमी. आवय बापूय आसात जांचीं भुरगीं वो तरणाटीं लग्न जावपाक पावलोलीं आसात, उलयात तांचे लागीं. आमी हेर सगलें उलयता, घराक पेंट कसलो मारपाचो, खंयचो डेकोरेटर हाडपाचो, बँड खंयचें करपाचें, केटरर खंयचो हाडपाचो, पूण कुटुंबीक येवजण आसा तातूंत आवय बापूय वी कॅनॉट इंटरफियर. आमी आमच्या भुरग्याच्या जिवितान इंटरफियर जावपाक सोदना, पूण हें शिकोवंकूय बीन कडेन ना. लग्न म्हणल्यार आनी लग्नाची जी जबाबदारी आसा, कुटुंबाची जबाबदारी, ती फकत तुजी न्हय. हालींच लग्न जाल्लो एक तरणाटो म्हणटालो, फादर बजेट करपाक पडटा न्हू भुरग्यांचें, पावना पयशे आतां, 10,000 जोडटा जाल्यार 5 भुरगीं कशीं करपाचीं? भुरग्यांचो बजेट करपाक पडटा. आयज सगल्या वस्तूंक बजेट लागता भाव भयणीनो. आमची आतां ह्या 400 वर्सांची समारंभणी करता आसतना म्हयन्याच्या म्हयन्याक एक सेक्टर जेन्ना
आमची ही मांडावळ करता तो सेक्टर बजेट करता पयलीं आनी आमकां हाडून दाखयता हो बजेट फादर आमचो एपिलाचेर मातसो सायन मारता हांव बजेट लागता दर एक एक्टिविटी आहा ताका आयज भुरग्यांचोय बजेट जाल्लो आहा म्हाका 10,000 पगार ह्या पासत एकूच भुरगो पुरो ताका पुसपाक जावचो ना ताका राखपाक जावचो ना येवजण मनशाची करप न्हू काय करपाकूच जाय इकॉनॉमिक्स इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट इकॉनॉमिक्स नासतना जरी तर बेस्तोच गेलो जाल्यार गडे त्रासान पडपाक शकता भुरगीं रस्त्यार पडपाक शकता भुरगीं उपाशी उरपाक शकता तांकां शिक्षण दिवपाक आडकोड जावपाक शकता होय पूण ह्या सगळ्यान मातशी फाटी नदर मारून आमची आवय बापूय जी आसतलीं आयज सिर्विसो आसा त्यो तांचे लागीं नासल्यो आयज पागार आसा तो तांचे लागीं नासलो पूण भुरगीं आसलीं आयज भुरगीं ना पळयात बांक पळयात आमचे आयज भुरगीं ना ह्या वर्साक कुमन्यांव ना भाव भयणीनो ह्या सगळ्यान आयची पिळगा जी आसा तांणी घोडे एक पडयलां आमची आवय बापूय आसतलीं आमी तांचीं इतलीं भुरगीं आसतलीं घोडे 3 जाणां आसलीं 5 जाणां आसलीं आमी कश्ट काडल्यात आमी त्रास काडल्यात आमी केन्ना जेवणाक पातीसेर जाल्या आमकां इस्कॉलाक वचपाक तांचे आमची फीज पे करपाक आमच्या आवय बापायक त्रास पडटले आमी कश्टवल्यान हांवें कश्ट काडल्या त्या म्हज्या भुरग्यांक नाका बरें चिंतप काय चुकीचें चिंतप हांवें त्रास काडल्यात म्हज्या भुरगेपणार म्हज्या आवय बापायचे लागीं जायना आसलें देखून वो तांचो पागार थोडो आसलो देखून वो भुरगीं चड आसलीं देखून ते कश्ट जे आमी काडल्यात ते आमच्या भुरग्यांक नाका बरें चिंतप काय चुकीचें चिंतप तरणाटी सांग बरें चिंतप काय चुकीचें चिंतप भाव भयणीनो हाचेर आमी नियाळ करपाक जाय हाचेर आमी नियाळ करिनात हाची ह्यो वस्तू आमी उलयनात देखून आयज आमी ज्या जाग्यार आसा आयज जी आमची परिस्थिती आयिल्ली आसा ती आयिल्ली आसा हेर सगळें आमी चिंतता बरें चिंतप तें करूंक नाका अशें म्हणना हांव चिंतपाकूच जाय बजेट करपाकूच जाय प्लॅनिंग करपाकूच जाय म्हाका म्हजें जेनरेशन जें आसा आयज जी आवय बापूय आसा म्हज्या जेनरेशनाची चड करून तांणी हें चिंतलेलें आसा फुडें हांव बापूय जाल्लो जाल्यार हांव हें चिंतलो आसलो म्हज्या भुरग्यांक हांवें काडल्यात ते त्रास नाकात पूण म्हाका आयज दिसता हें चिंतून आमी चुकीचें केलां तें आयचें दुसरें वाचप भाग्योन पावलू कॉलस्करांक चीट बरोवन ह्या कोश्टांची खबर सांगता तुमचे पासत हांव कोश्ट सोंसता कित्याक कोश्ट गरजेचे आयज आमी सगळें कम्फर्टेबल केलां आमच्या भुरग्यांक ह्या भुरग्यांक सगळें कम्फर्टेबल दिलां आयज इस्कॉलाक पासून वचपाक तांकां बस व्हरपाक येता भुरगीं चलोंक नको आयज इस्कॉलाक वचपाक आमी चलोन भोंवताले हांव सगळें कम्फर्टेबल दिलां आयज आमच्या घरांनी आमच्या भुरग्यांक एक रूम पासून दिला सगल्यो वस्तू आयज सगळें एक बटनाचेर जाता भुरग्यांचें जिवीत सोंपें जालां पूण सोंपें जालां तातूंत जिवीत मेळ्ळां जिवीत उरलां फायदो जाला पवित्र सभेक फायदो जाला तुज्या कुटुंबाक चिंतात भावा भयणीनो हें आमी चिंतिनात जाल्यार आमी सांडटले हांव आनी भाग्योन पावलो कॉलस्करांक चीट बरोवन सांगता जें कितें जेजूच्या कोश्टान घडये उणें पडलां तें हांव म्हज्या कोश्टांनी भरून काडटां ह्या पासत तुमचे पासत हांव कोश्ट काडटां कोश्ट म्हणल्यार भाग्योन पावलूचे ताणें सगळ्याक भोंवपाक जाय आसल्यो इतल्या इगोर्जांनी वो इतल्या समुदायांनी वचून तांकां शिकोवपाक जाय आसलें वेगवेगळीं नांव आमी आयकता कॉलस्कार कोरिंतकार रोमकार गालेसिकार आनी दुसरे तशेंच जायते पावटी ताका धरताले बणकणीन घालताले ताका धमक्यो दिताले ताका मारूय पडला दर्यांतूय वयता तेन्ना ताची तारू फुटलां सगळें जालां कोश्ट सोंसल्यात पवित्र सभे पासत हांव हे म्हजे कोश्ट भेटयतां कोश्ट गरजेचे हे कोश्ट जिवीत काडपाचें न्हू पूण जिवीत दिवपाचें आयज आमच्या भुरग्यांक जिवीत दिवपाचे कोश्ट जे आसलेले भावा भयणीनो आमी काडून उडयल्ले आसात आनी ह्या पासत जिवीतूच उणें जालां चिंतून पळयात हाचेर आतां कितें करपाचें खंय समजोवपाचें हाचे शुभ वर्तमानान आमी आयकता जेजू आपली फेवरेट फॅमिली आसा तांगेर येतालो जायते पावटी लाजारूस मार्था मारिया तांच्या आवय बापायची आमकां खबर सांगूंक ना तांकां आवय बापूय आसलीं नासलीं खबर ना
पूण लाजारूस मार्था मारिया आनी जेजू जेन्ना तांकां भेटीक वेतालो बेस्तोच वचना, टायमपास करूंक वचना केन्ना. कितेंय तरी जिवितान घडपाचें आसा, कसलो तरी इव्हेंट जावपाचो आसा तेन्ना जेजू हे फामिलीन वेता. एक मनशाची फामील, एक संबंद जांचे लागीं घोडे जेजू उलयतालो, तांकां घोडे सांगतालो जायत्यो वस्तू आपल्या जिविताच्यो. कोणाक तरी सांगपाक जाय आमी. भितर रुमान बसून काम केलो आनी गेलो एक गोश्ट जायना, सांगपाक जाय, कोण तरी उलोवपाक जाय. जेजू येतालो आनी मार्था आनी मारिया दोगूय जाण घरांत आसात. आयच्या शुभ वर्तमानान आमी खबर आयकतात तातूंत दोगूय जाण जेजूचो खूब मोग करतात. आनी ह्या पासत मार्था बेगीन बेगीन रांदूंक गेली. जेवण दिवपाक जाय जेजू, कितलो चलोन आयला, बरी वस्त, जेवण गरजेचें. जाल्यार दुसरे वाटेन मारिया घोडे जेजू कितें तरी सांगूंक सोदता, उलोवपाक सोदता, शेअर करूंक सोदता, पांयाशी बसून रावली, आयकता जेजूचें. भाव भयणीनो, आयज जरी तर आमचेर जी परिस्थिती आयिल्ली आसा तातूंत जरी तर आमकां सोल्युशन जाय, तें सुटावें करूंक जाय जाल्यार आमी बसपाची गरज आसा. जेवण रांदपाक जाय, जेवण जेवपाक जाय म्हणल्यार आमचे कुडीक ज्यो वस्तू गरजेच्यो त्यो करपाकूच जाय. मार्था मार्था कितल्या वस्तूची म्हण दास्ती तुका, दास्ती काण नाका अशें जेजू म्हणूंक सोदिना. ओ तें काम कोन्न नाका, जेवण कोन्न नाका म्हणूंक सोदिना. जेजू जेवलोच आसतलो, रांदलोलें तें जेयन आसतना वचूंक ना. पूण तरी आसतना फोकस खंय आसा, एटेन्शन खंय आसा. थोड्योच वस्तू वो आयच्या दिसाक जेन्ना हांव तुमगेर आयलां तेन्ना एकूच वस्त गरजेची, म्हज्या पांयां लागीं बसून वो म्हजे बराबर बसून आयकुपाची. मारयेन बरो तो वांटो वेचून काडला म्हाका आयकुपाची. सद्याक म्हाका जेवणाची गरज ना, पूण म्हजें आयकुपाची म्हाका गरज आसा. मारयेन बरो तो वांटो वेचून काडला. भाव भयणीनो, वेचून काडपाक आमकां दिल्लें आसा. आनी ह्या पासत लग्न जाता तेन्ना नवी लग्न जाल्यार तांकां नवी जावपाचें आसात, तांकां तुमच्या लग्नान कोण इंटरफियर जायना. भोव करून फॅमिली प्लॅनिंग, कुटुंबी येवजण आसा तातूंत आनी कोण इंटरफियर जायना. पादविगार जायना, फॅमिली सर्वीस सेंटर जायना, तुमचे आवय बापूय जायना. केन्ना केन्ना थोडेशे आमकां घोडे टॉन्ट्स आयकपाक पडटा. भुरगें जायना जाल्यार टॉन्ट्स मारतात थोडीं जाणां, भुरगें जायना हेंगेर, भुरगें जायना हेंगेर, जायत्यो वस्तू म्हणटात. पूण तरी आसतना ही येवजण फुडें व्हरपाची, जी कोण लग्न जाल्यार तांची जबाबदारी. मेक अ चॉयस, बट एवरी चॉयस हॅज अ कॉन्सिक्वेन्स. हें उगडास धरात. दर एक चॉयस तुमी करतात ताका एक परिणाम आसा, आनी तो परिणाम तुमचेरूच न्हय पूण तुमची भुरगीं जी जल्मतात तांचेरूय. ह्या पासत तुमचो चॉयस फकत तुमकां जाय तितलो न्हू, पूण तुमच्या कुटुंबाक जाय तो. तुमचो चॉयस फकत तुमच्या कुटुंबाचेरूच न्हय, तो पवित्र सभेच्या भावार्थाचेरूय जाता. हे एमटी बेंचीस आहा ते पळयल्यार कळटलें तुमकां. आमच्या क्रिस्ती भावार्थाचेर तुमचो चॉयस परिणाम करता. ह्या पासत मोठी जबाबदारी पवित्र सभेची तुमकां आसा, तुमी विचून काडपाक. आनी विचून काडटा तेन्ना जरी तर आमी जेजूच्या पांयाशी बसून विचून काडटा जाल्यार तो चुकीचो जावपाक शकना. पूण जेजू कडली जरी तर आमी पयस रावन आमचो चॉयस करता जाल्यार भाव भयणीनो तो चुकीचो जावंक शकता आनी ताचो परिणाम वायट जावपाक शकता. ह्या पासत आयच्या दिसाक ही कृपा आमकां मागुया. आनी आयच्या दिसाक खेरीत भाशेन फाल्यां तावन 21 तारखेर तावन विद्यार्थ्यांचो उत्सव आमी समारंभताव. जुबिली इयर चालू आसा, जुबिली ऑफ स्टुडंट्स चॉयस. आयचो जो न्यू एड्युकेशन सिस्टम आयिल्लो आसा, नॅशनल एड्युकेशन पॉलिसी 2020 इज चॉयस बेस्ड. भुरग्यांच्यान विद्यार्थ्यांच्यान आपणाक जाय ते सब्जेक्ट्स विचून काडपाक जाता. दॅट इज वन ऑफ द स्ट्रॉंग पॉयंट अशें सांगता, पेपराचेर सांगतात. इस्कॉलांनी पावल्या उपरांत, कॉलेजींनी पावल्या उपरांत चॉयस आहा काय ना दॅट इज अ डिफरंट थिंग. तें कुशीन दवरया, ताचेर उलोवची न्हय. पूण द पॉलिसी इटसेल्फ इज चॉयस बेस्ड. भुरग्यांच्यान आपणाक जाय तें विचून काडपाक जाता, कितें शिकूंक सोदता तीं. आपणाक जें कितें आवडीचें आसा तें शिकूंक जाता. व जितून आमकां क्रिएटिविटी आसा, करूंक दिसता, उमेद येता, तें तांच्यान करपाक जाता. चॉयस आसा. तर भाव भयणीनो, आमच्या भुरग्यांकूय आमी चॉयस करूंक शिकोवया. आवय बापायनो, भुरग्यांक शिकोवया हे चॉयसीस.
भुरग्यांक शिकोवया ह्या चॉयसिसांच्या फाटल्यान कॉन्सिक्वेन्सीस आसा. ते बेश्टो चॉयस केलो आनी गेलो न्हू. चॉयसीस आसा तांकां कॉन्सिक्वेन्सीस आसा. संदेशकारांनो शिकोवया ह्या आमच्या भुरग्यांक आनी ह्या पासत बरे चॉयसीस बरे विचून काडप आसा तें करूंक आमी तयार जावया. आनी आयज हे कुटुंब सेवा हो नॅचरल फॅमिली प्लॅनिंगाचेर जेन्ना आमी हो दीस मनयता ताच्या प्रचारा पासत उलयता. लग्न जाल्लीं आसात शिकलोलीं आसात तांणी हें उलोवचें. तातूंत लॉज ना. आयज आमी लॉजीन फकत थोड्या वस्तूंनी आमकां लॉज दिसता. चोरूंक नागोवपाक झगडी करपाक आमकां लॉस दिसना. पूण जिवीत दिवपाची जी तोरा आसा सॅक्शुअल रिलेशनशीप जी आसा ताचेर आमकां उलोवपाक लॉस दिसता. हें लॉजीचें न्हय, हें पवित्र. आनी जेन्ना आमी तें उलयना आनी लिपून लिपून करता तेका लॉस आहा. जाल्यार ही कृपा आयचे मिसाचे भेटेन आमकां मागुया. हो उंडो आनी सोरो ह्या आल्ताराचेर जेजूच्या मासा रोगतान बदलता तेन्ना आमचें क्रिस्ती जिवीत, आमचीं क्रिस्ती कुटुंबां, आमचें क्रिस्ती जिविताचो प्रचार बदलूंक हे भेटेन कृपा मागुया. सगळीं उबी रावया. सतमंत देवा, सुरपदविदार बापा, स्वर्गान प्रितमी चार वचनारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुता आमच्या सोम्या तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भ संभोवलो, आंकवार मरितान सोलमलो, पोंस पिल्या काल ताणें कोश्ट सोंसले, ताका कुर्सार जोडलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवन जालो, स्वर्गार चडलो, सुरपदविदार देव बापाच्या उसव्याक बसला, थंय तांचवेन मेल्ल्यांची मुनसुबी करूंक येतलो. सतमंतां पवित्र आत्म्या, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकठार, पातकांचें बोगसणें, कुडीचें जिवनपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. आमची थोडीशी मागणी आतां आमी देवा मुखार दवरुया. आमच्या पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी आपले पोरजेक देवाच्या उजवाडान शिकवण दितना स्वयंबा पोरमणे देवान फावो केल्ल्या कुटुंबीक येवजण्यांचो प्रचार करूंक आनी लोक संस्कार घडोवंक तयारी करतल्यान ही येवजण्यो वेपारान घालूंक तांकां देवाची कृपा मागुया. भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूत कोर. राजकारण बरे भाशेन चलोवंक जबाबदारी आसलेल्यांनी संवसारी उपायांचेर न्हय पूण देवान दिल्ल्या सोयबा पोरमणे कुटुंब येवजण्याचेर भर घालून प्रचार करूंक आनी ती पाळूंक आदार दिवंक तांकां देवाची जाणवाय मागुया. बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूत कोर. लग्न संस्काराची तयारी चालू आसतना कुटुंब सेवा केंद्र मार्गदर्शन दितना व्हंकले न्हवऱ्याक सोयबा पोरमणे कुटुंब येवजणे विशीं बारीकसाणेन शिकवण दिता तेन्ना तांणी ती शिताबेन आनी जागृतायेन मानून घेवंक तांकां काळजा मनाचो उजवाड मागुया. याळ बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूत कोर. ह्या आधुनीक काळान जायते तरेचे कुडी आड स्वप्ने येवजण्याचो आनी उपायांचो प्रचार केल्लो दिसता. तेन्ना जेजूच्या पांयाशी बसून देवाची येवजण कितें ती आमच्या क्रिस्ती कुटुंबांनी नियाळून जिवीत सांबाळूंक आनी बरवसो लावंक सगल्यांक कालचा मनाचो देवाचो उजवाड मागुया. बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक,
काकूत कोर. आयज विद्यार्थ्यांचो उत्सव पाळटना आमच्या भुरग्यांनी शिकवणेचो बरो फायदो काडून जिविताचें खाशेलेपण ओळखून आनी जिविताचे संस्कृतायेचेर येतले दुस्मानाच्या फासांत पडूना जावंक पवित्र आत्म्याचे जाणवाय आनी उजवाड तांकां मागुया. बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आय, आमची काकूत कोर. ओगीच रावन आमची जण एकल्याची खासगी मागणी देवा मुखार दवरुया. खेरीत भाशेन आमची फिरगोजीन जी लग्न जाल्लीं आसात, बो करून आमची नवी काजारी जी जाल्ली आसात, भुरग्याच्या देण्यांक मागतात देवा लागीं, तांकां सगल्यांक भुरग्याचे देणे फावो कर म्हूण देवा लागीं मागुया. बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आय, आमची काकूत कोर. सर्गीच्या बापा तुझ्या भुरग्यांनी तुजे मुखार दवरलेली मागणी तूं दयेन आयकून घे आनी तुजे कुरपेन आनी मोगान आनी थीर भावार्थान वाडूंक तूं आमकां फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. Deuteronomy git घेऊया C38. Tukas Bapa Soy Moci Tidak Tukai Chane Tukas Bapa Soy Moci Tujes Ke Korkashe Moci Hake Moci Paike Srikato Akan Kosi Tuzo Moimo Porbor Guru Shukomo Sobyamimu Tugas Bapa Soy Moci Tidak Tukai Kane Tugas Moktam Soy Moci Tujes Korkashe. म्हज्या भावा भयणीनो हे म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. सर्वेस्परा आदी मागां वेगवेगळ्यो बोलयो तुका भेटूंक तुजे पोरशेक तुवें फरमायलोलें त्यो सगल्यो आतां सोंपोवन जेजूच्या एकाच बलिदानान तुवें सोपुर्णायेन पावयल्योय. तोच जेजूचो योद आज आमी तुका भक्तीन ओंपताव तो दयेन तूं मानून घे आनी जशें पुर्वीं आबेलाच्या देण्याचेर तुवें आशिर्वाद घालोय तशें आतां आमची जण एकल्याची केल्ली भेटवणी पवित्र कर आनी ती समेस्तांचे सोडवणेक फायद्याची जावं दी. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोवें आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदार आनी सासनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थाय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो आसा तें सगलें तुवें रचलाय. वेळ काळ सगलें तुवेंच थारायलाय पूण मनशाक तुज्या सारक्याचो रचलोय आनी आख्या विचित्र संवसाराचो ताच्या हातान अधिकार घालोय.
आनी जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं तुजे जाणवायेची आनी पदवेची दिसान दीस ताणें विस्मितां वाखाणूंक तुजे रचनेचो तुवें मनशाक कारबारी नेमलोय. देखून स्वर्ग आनी संवसार आनी देवदूतांचो दलबार तुका मान भोवमान दितात. तांचे बरोबर आमी तुजें किर्तन निरंतरी गायता. Ovid, ovid, darbarazo sorbes tu. Sorgani संसार वल्ल्या तुझ्या वैभवान, उत्सर्गी तुका जोय जोय. सर्वेस्पराची नावी येता ताका जोय, उत्सर्गीन तुका जोय जोय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिनवासलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात, ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो गुटपूर गोठुया. आमी तुझे मरण परगटा. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आखे प्रितुमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी लियो आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा, सिमिया आमच्या आदारी बिस्पा आनी सगळ्या यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत त्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची हे बेटेक आयज आजीर जालोल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माये सांगाती तिच्या पोती बागयोन जुसे, बागयोन धर्मदुता, बागयोन जुसे वाज आनी बागयोन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा, सोरवंदनांनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. फादर, पागार 10,000 आहा मरे. भुरगीं इतली कशी भाशेन जल्माक हाडूं. हांवें म्हणलें, पागार कोण दिता? सरकार वाडोयच ना फादर. मागीर सरकाराक पागार वाडोय म्हूण सांग, तूं भुरग्यांक देंवय नाका.
सरकार पागार वाडयना आनी देखून आमी भुरग्यांक देंवयल्यान जाल्यार भाव भयणीनो मातशें चिंतून पळोवया खंय वचपाचीं आसा आमी हाचो परिणाम आमच्या भुरग्यांचेर आमच्या कुटुंबाचेर आनी आमच्या पवित्र सभेचेर कितें जाता हें जाणा जावया आनी हेंच मन समजून घेवंक आनी देवाची खुशी करूंक आमकां कृपा दी म्हूण मागून जेजून शिकयल्लें प्रार्थन बापाक उबारुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणीत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणणाऱ्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान वत्रेकता तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशी परमणी तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेता आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. सुमियाची शांती सदां घाल. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. संवसाराचें पाप काडटली आमची काकूट कर. देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटली आमची काकूट कर. देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटली आमकां शांती. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. आत्मीक कुमयाव खातीर मागणें. मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारांत हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तूंत हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आशेता. हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवंक शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवटा. तुजे कडसून केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन. तुझे मोगोन मागनाची वी काबो जेजू आनी कोद्री. तुझे मोगोन मागनाची वी काबो जेजू आनी कोद्री. नाव जेजू Ela
तुझे बघून मागण्याची वीट नावो जेजू आनी पोरवी तुझे बघून मागण्याची वीट नावो जेजू आनी पोरवी जेजू म्हाका तुझा रासाय स्वादिकाना पोचीचो तुझ्या कापो इस्रायलाचे पोरपाउदो पोचीचो तुझ्या कापो इस्रायलाचे पोरपाउदो तुझे बघून मागण्याची वीट नावो जेजू आनी पोरवी तुझे बघून मागण्याची वीट नावो जेजू आनी पोरवी आपल्या विजमितांचो तो आमकां उगडास दवरता. सर्वेस्पूर माई मोगाचो आनी काकलुतीन भरलेलो आपली भक्ती करतल्यांक तो जेवंक खावंक दिता. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, तुज्या भुरग्यांचेर माई मोगाची दिश्ट घाल. सर्गीच्या देण्यांनी तुवें आमकां भरल्याय, तर आदलें पातकी जिवीत सांडून तुज्या भुरग्यांक सोबता तसलें नवें जिवीत धरूंक आमकां कृपा दी. आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. अशें बसुया. आयज साद्या काळाचो 16वो आयतार आनी सैमा प्रमाणे कुटुंब येवजणेच्या प्रचारा खातीर भेटयल्लो आयतार आमचे दिओसिसीन. गेल्ल्या आयताराक इगोर्जेन दान जालें 39,110 रुपया. दाबोलीं कॉपेलान 980 रुपया. सगळे मेळून 40,090 रुपया. फुडल्या आयताराक पयल्या मिसाची मांडावळ करपाक सेंट एंटनी समुदाय जिना. दुसरे मीस 8:30 वाजता दोतोनीची मांडावळ करूंक दोतोनीची भुरगीं आनी दोतोनीचे मीस खेरीत भाशेन आमच्या शेपाय शेमाय पासत जातलें. शेपाय शेमायाचो दीस आमी मनयता फुडल्या आयताराक. तशेंच सांत आनाची परब मनयता. तर सगळ्या शेपाय शेमायंक आमंत्रण ह्या मिसान वांटो घेवंक. भुरग्यांच्या आवय बापायंक आमंत्रण तुमच्या आवय बापायंक म्हणजे ह्या भुरग्यांच्या शेपाय शेमायंक मिसाक हाडूंक. आनी जीं कोण येतलीं तांणी आपलीं नांवां आमच्या संदेशकारां लागीं नाजाल्यार PPCच्या वांगड्यां लागीं दिवची. तांणी ही सगळी तयारी बरे भाशेन करूंक.
तशेंच हो वावर करपाक तांकां कोणाकूय आदार दिवपाची दुडवांचो आदार दिवपाक कोणाकूय खुशी आसा जाल्यार आमचो दोतोनीचो प्रेजिडेंट आर्नल्ड आसा ताका तुमी मेळूं येता. आतां मीस जाल्या उपरांत भुरगीं सगळीं दोतोनीक वेतलीं. आवय बापूय भुरग्यांची आसात तांकां इगर्जेन भितर ही जमात जातली. सगल्या आवय बापायनी रावचें. तशेंच आयज सगल्या नव्या काजाऱ्यांक म्हणल्यार गेल्ल्या 5 वर्सांनी जीं लग्न जाल्लीं आसात तांकांय आमी आमंत्रण दिल्लें आसा ही जमातीक आयज वांटो घेवपाक. सगल्यांनी सगलीं जीं आसात ह्या मिसाचे भेटेन रावची. मिसाची भेट जाल्या उपरांत आनी जरी तर कोण येवंक ना मिसाक जमातीक येवपाक सोदता जाल्यार तांकां फोन मारून तुमी आपोवूं येता. आमच्या ह्या फिरगोजेची भावार्थाची 400 वर्सां मनयता आसतना जुलयाच्या म्हयन्याची आपली एक्टिविटी करता रेजिना मुंदी आनी आसोय दोंगरी सॅक्टर सृश्टी उत्सव हो घडून हाडलेलो आसा. गेल्ल्या 2 दिसांनी चुट्टां हांचे वेगवेगळे आर्ट करपाक एक धाकटोसो वर्कशॉप केल्लो 2 दिसांनी. जी कोण तातूंत भाग घेतलो तांकां आमची शाबासकी आनी आमी देव बरें करूं म्हणटा. जे रिसोर्स पर्सन हें करपाक आयले आनी आमच्या लोकांक हो आदार दिलो ताकाय आमी करीत भाशेन देव बरें करूं म्हणटा. सांजेर 4:30 वाजता हो कार्यक्रम जातलो चिकाली पंचायत हॉल. सगल्यांक तुमकां आमंत्रण. सगल्या भुरग्यांनी करीत भाशेन येवचें. सृश्टीचो उत्सव जुबिली ऑफ एनवायरमेंट आमी जेन्ना करता हें तुमचे पासत. ह्या पासत सगल्या दोतोनीच्या भुरग्यांनी सांजेर 4:30 वाजता तुमच्या आवय बापाय बराबर हाजीर जावचें म्हूण तुमकां उलो मारता. आवय बापूय जीं हांगासर आसात येयात सांजेर. इगोर्जेक दान दिलां एका बऱ्या देखणारान 5,000 रुपया. देवाचो आशिर्वाद तुमच्या उदारपणाचेर आमी मागता. आमचे फिरगोजेन वुमन सेल पॅरीश वुमन सेल हो घडून हाडटात. हाचें इनॉग्रल फंक्शन जातलें 24 तारखेर सांजेच्या 6 वाजता. तुमकां सगल्यांक आमंत्रण सांजेर येवपाक 6 वाजता 24 तारखेर. आनी खेरीत उलो मारला दर एका समुदायांतलो एक तरी मेंबर जावं बायल वा जावं दादलो एकल्यान तरी एक समुदायांतले येवचे. PPCच्या वांगड्यांनी हाचे विशीं सुत्राय धरची. तुमच्या समुदायांतल्या एकल्याक तरी धाडचे. विलेज पंचायत ऑफ चिकाली कळोवंक लायता हें सगल्या भुरग्यां पासत. सगल्या म्हणल्यार 10वेच्या आनी 12वेची भुरगीं जाणी आन्सर केला गेल्ल्या वर्साक तांचे पासत स्कॉलरशीप वील बी अवॉर्डेड टू दोज स्टुडंट्स विथ हायेस्ट मार्क्स इन SSCE and HSSCE for 2024-25. हाच्यो डिटेल्स नोटीस बोर्डार घातलेल्यो आसा. तुमी तुमचें एप्लिकेशन पंचायतीन दिवचें. तशेंच चिकाली कोमदाद कळोवंक लायता एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मिटींग ऑफ कोमदाद जातली 27 सकाळीं 10:30 वाजता आमच्या इगोर्जेच्या हॉलान सकल. हाच्योय डिटेल्स आनी अजेंडा नोटीस बोर्डार घातलेलो आसा तो तुमी पळोवचे. मिनिनो डिकोस्टा दाबोली वाड्यांतलो हो भाव सोंपून गेला. ताचो इंतेर आयज सकाळीं 11 वाजता जातलो. सगळीं उबी रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात. जेजूची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. शेवटा गीत घेऊया F16. Misaci ben akan somi Krishna shanti Torat chodya Sorgi kurba amche geoni Devakata Ataniya Devakata Ataniya Sorgi chevna Muktarvati Donya Deva Ataniya Vidvasnechi Tetu Somi Vidvasnechi Saru
दिव्या दिन वाचण्याची सारोक्षी